आता आमी मोयाबाट कुर्का हांगा आसा आनी तुमी आतांच पळयला आसतलो जो आमचो लायव्ह व्हिडिओ आसा तितून आमी दाखयल्लें आसा की मॅसिव लँड फिलिंग जी जाल्ली आसा. आतां तुमी पळयता आसतलो एंटायर सरावंडींग हांगा आसा. जेन्ना आमी फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयले, फ्लायंग स्क्वॉडान खूब डिले केलो, ऑलमोस्ट 2-2.5 वरां सुमार आमी फ्लायंग स्क्वॉडाक रावले आनी फ्लायंग स्क्वॉड पावना तो पळोवन मागीर आमी मामलेदाराक आपयलो. मामलेदार पावलो, एक हाफ एन आवरा भितर पावलो. मामलेदारान चॅक केलें, हांगा पळयलें खुबशी लँड फिलिंग जाल्ली आसा, मॅसिव लँड फिलिंग जाल्ली आसा. आनी जेन्ना मातशे वेळान हांगा फ्लायंग स्क्वॉड येयले, फ्लायंग स्क्वॉडाची टीम येयली, फ्लायंग स्क्वॉडाची टीमीन येवन पळयलें आनी आमी तांकां सांगलें मेजरमेंट घेया म्हणून. एंटायर मेजरमेंट घेतलें. तुमी पळयता आसतले हायट तुमी पळयल्या, जी हायट आसा ती ऑलमोस्ट अरावंड 19 स्क्वेअर मिटर्स आसा. जेन्ना फ्लायंग स्क्वॉडान टीमीन चॅक केली तशीच जी विथ आनी ब्रेथ धरून एंटायर जी आसा ती 3,500 स्क्वेअर मिटराची लँड फिलिंग जाल्ली आसा. आमी हांगा 3 ट्रक जे व्हडले ट्रक आसा, मायनिंगेर चलता ते व्हडले ट्रक आसा, ते ट्रक धरलेले आसा. कितलीशी माती हांगा येयल्ली आसा आनी हांगा तुमी पळयता आसतले JCB आसा, JCB धरले आसा ऑन द स्पॉट. तेंचे ड्रायव्हर आनी सुपरवायझर तेकाय धरलेलो आसा. आनी तेच्या नंतर आमी मायनिंग्स, कित्याक मायनिंग डिपार्टमेंटाकूय लागता, कित्याक इतलो मेजर लँड जो माती हाडटा ती माती हाडपाक शकना, तेका लागून मायनिंग डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांकूय आपयले. मायनिंग डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवन पळोवन गेल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की आपणाचो रिपोर्ट दितले म्हणून. आतां ते कितले पर्यंत दितले कोण जाणा. तेका लागून जे मुद्दम सांगपाक सोदता, 2 प्रॉपर्टी आसा. एक स्टार्टींग जी एंट्री पॉयंटाचेर प्रॉपर्टी आसा ती कोमुलदादीक लागता, म्हटल्यार रेव्हेन्यू लँड तो आमचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा अंडर आसा. ती थंयच्यान रोड येता, रोड थंयच्यान भितर सरोन गेट घातलेली आसा. थंयच्यान भितर सरोन हांगा हो जो आसा तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. एंटायर स्ट्रीप लँड हो आख्खो तुमी पळयता आसता सायडीच्यान सकयल पळयल्यार तुमकां कळटा आसतली झाडां कितें जाल्ल्या ती. हांगा झाडाची इतल्या हायटीचो इतली लँड फिलिंग जाल्ली आसा आनी मेजर लँड फिलिंग. आनी जेन्ना आमी हांगा येयले सगळे डिपार्टमेंटात ऑफिसरान सगळ्यांनी हें केलें, तेजेर एक्शन घेवपाक 17A अंडर जी एक्शन जावपाक जाय. आयज TCP अंडर 17A आसा, 17A अंडर एक्शन जावपाक जाय ते म्हणटा एप्लिकेबल ना म्हणून. आमी ऑलरेडी जो TCP डिपार्टमेंटाचो जो ऑफिसर आसा, डेप्युटी टावन प्लॅनर, तेजे कडेन उलयल्ले आसा, तेकाय धाडलेले आसा. तेंची ऑफिसर आयज खंय ना खंय डॉजिंग करपाक सोदता. दुसरें म्हणजे आमी मिनिस्टराकूय ट्राय केल्लो फोन मारपाक, TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणाक फोन केल्लो पण तो फोन घेयना. आतां तुमकां सांगपाक सोदता, हो जो लँड आसा हो लँड बिलोंग्स टू कोण. आतां जेन्ना आमी सर्वे चॅक केलो, जो सर्वे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयल्ले तेंच्यांनी चॅक केले आनी तांकां दाखयलें ऑफिशियल लँड कोणाचो. हांगा अशें दाखयल्लें आसा रुदल्फ फेर्नांडीस हो सर्वे नंबर 28 आनी एल्स मारिया फेर्नांडीस. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा रुदल्फ फेर्नांडीस सांताक्रूजचो MLA आनी तेजी ही प्रॉपर्टी आसा एज पर फॉर्म N14. आनी दुसरी प्रॉपर्टी जी भितर सरता ती कोमुलदाद लँड आसा, कोमुलदाद ऑफ कुर्का आसा आनी तेजे नंतर ही फुडें येयल्ली आसा. आनी तेकाच लागून आमी सगळ्यांक आपोवन हाडले. तेन्ना पळयत जाल्यार मेजर लँड फिलिंग जाल्या आनी ही लँड फिलिंगेचेर एक्शन जावपाक जाय. आतां कितलोसो दबाव, आतां आमी ऑलमोस्ट 4 वरां जालीं हांगा आसा, ऑलमोस्ट 3.5 वरां सुमार जाली आमी येयल्या. थंय तांकां हें केलें, कोणूच टायमार येवंक ना. सगळे आमी फोन मारीत आसा सगळे डिपार्टमेंटाचे. म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता आसतलो BJPचो कितलो दबाव घातलेलो आसा तो. आयज हे लॉ मेकर आयज लॉ मेक करता, लॉ ब्रेक करूंक लागलेले आसा. आनी जेन्ना आमी एक्शन घे म्हणटा, एक्शन घेवपाच्या टायमार व्हेरी स्लो प्रोसिजर जाल्लो आसा. TCP डिपार्टमेंट 17A अंडर लागना म्हणून सांगता, खूब कितें सांगता. आतां मामलेदाराक सांगला की ह्यो सगल्यो ज्यो ट्रक्स आसा आनी जी JCB आसा ती सीज करपाची म्हणून, कारण हे लॉ वायलेशन आसा आनी लॉ एप्लिकेबल टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया. आनी हो आमकां लागता तेंकां लागता अशें न्हू, बारीक लोकांक लागता मोठ्या लोकांक लागना, अशें जावपाक जायना. आनी हे जे BJP सरकार म्हणटा आमी हेंचेर एक्शन घेता, अशें करता तशें करता, आतां तेंच्यांनी दाखोवपाचें. हांव मागता जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा, तुजो जो आमदार इनलिगलिटी करता हेजेर एक्शन घेवन दाखय, नाल्यार लिपोवन रावं नाका, तूं तेका सांबाळपाक रावं नाका. अशें जालां एवरी टायम तुमी आपणाच्या आमदारांक सांबाळटा, तांकां खंय ना खंय भितर दवरिता, इनलिगलिटी जाय तशी करूंक दिता आनी हितून प्रूव जाता जो इनलिगलिटी आसा ही तेणेन केल्ली आसा, कित्याक फॉर्म N14 क्लियर कट दाखयता. तशेंच मामलेदाराक रिपोर्ट करपाक लायिल्लो आसा. डेप्युटी कलेक्टरा कडेनूय उलयल्ले आसा आमी, जी फ्लायंग स्क्वॉडाची इन्चार्ज आसा तेजे कडेन उलयल्ले आसा. ती सांगता की हांकां सीज करपाक आपणान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा म्हणून. बट सीज केलें म्हणटकूच मागीर रिपोर्ट वयर सकयल जावपाक जायना. अशें हेच्या पयलू जाल्लें आसा आनी फुडें जावपाक जायना. कित्याक एवरी टायम आमकां येवन हाडोवचें पडटा. आतां सानंद्र मतदारसंघान आख्खे गोंयभरान रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूच येवन हाडोवपाक जाय. खूब जाण कितें कितें व्हडल्यो व्हडल्यो बोवाळ घालता, खूब कितें कितें उलयता, पण येवन हाडयता कोण? आमीच हाडयता. आमीच जेन्ना खंय कितें इनलिगलिटी जाता थंय आमी हाडयता, स्टॉप करता, सगळें आमीच करता. पण बाकीचे उलोवता आसतना सगळे आसा. सो
जे बीजेपीचो आतां व्हडले व्हडले उलयता पळय बीजेपी सीएमाक आनी जो विश्वजीत राणे आसा हेंच्यांनी खरें म्हटल्यार हेजी एक्शन घेवपाक जाय. तुमचो डिपार्टमेंटल स्टाफ जे आसा येदी व्हडली लँड फिलिंग जाल्या तेंच्यांनी कितें केलें. आयज पंचायत जी कुर्का बांबोली पंचायत आसा तांकां दिसना येदी व्हडले जो लँड फिलिंग जाल्या ती. जो तलाटी आसा ताका खबर ना हांगा लँड फिलिंग जाल्या ती येदी व्हडली. कित्याक हांगा येवन रिपोर्ट करपाक जाय खंय कितें जालां, लँड यूज चेंज कितें जाल्या ती. गुगल मॅप्साचेर गेल्यार एंटायर कळटलें कशी लँड फिलिंग जाल्या ती. कित्याक फूल ट्रेस जाता गुगल मॅप्साचेर, गुगल अर्थाचेर गेले जाल्यार फूल ट्रेस जाता. आनी आमी तेजो प्रेजेंटेशन कशी हें लँड हें केल्या फिलिंग केल्या पळय तूं फूल प्रेजेंटेशन दाखयतलें कितले खंयच्या टायमार चेंजीस जाल्या ती. आनी हें प्रूफ हें जें आसा आयज अशें जाल्लें आसा की बीजेपी सरकार आपणाची हांकां जाय तशी इनलिगलिटी करपाक दिता, ओपन हँड दिल्लो आसा. आनी जे ऑफिसर्स आसा ऑफिसरांचेर दबाव हाडटा की तुमी एक्शन घेवपाचें ना. हेच्या पयलूय जाल्लें आसा आनी आतांय जाल्लें आसा. मागता आमचो प्रेसिडेंट मनोज परबा कडेन की तेणेन हेजेर सांगचें. आतां पयला आसतलें तुमी वोदोळच्यान लास्ट 3.5 वरां जालीं आमचो आमदार आनी तेजी टीम आनी हांगासले जे लोकल्स आहा ते हांगा ह्या सायटीचेर आसा. ही सायट जशें विरेशान सांगलें 114 जेन्ना चॅक केलें, मामलेदारान चॅक केलें, जेन्ना सर्वे नंबर मेळ्ळो 114 पयलें तेन्ना हांगा सेंटाक्रुजचो आमदार रुडॉल्फाचें नांव येयलें. आतां हेचेर इन्क्वायरी एक्चुली जावपाक जाय की ही लँड खरीच तेका बिलोंग करता काय ना. करता जाल्यार हें जें लँड फिलिंग केलां, हें जें डिस्ट्रक्शन जें केलां तेणी, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जें केलां, नॉन डेव्हलपमेंट जो स्लोब आहा हांगा लँड फिलिंग केलां तेका 17A च्या अंडर तेचेर FIR जावपाक जाय. आतां सिंपल 17A कायदो जेन्ना आमी हांगा एक मॅडम येयल्ली TCBच्यान, तिका जेन्ना सांगलें की 17A एप्लिकेबल जाता काय ना म्हणून, जाल्यार तिणी सांगलें ना म्हणून. आनी तिणी डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारून सांगलें की 17A एप्लिकेबल ना. जेन्ना विरेशान फोन केलें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयतालो तेन्ना ती सांगता की त्या ऑफिसरान तांकां सांगलां की 17A एप्लिकेबल ह्या सिच्युएशनान जायना म्हणून. ती जी ऑफिसर येयल्ली ती आतां कायदो सारको शिकोवंक ना काय ती कायदो शिकोवंक नासलेल्या भशेन करता हें आमकां खबर ना. बट 17A सिंपल हो कायदो सिंपल गजाल सांगता की ज्या जाग्याचेर लो लायिंग लँड आसा थंय जर लँड फिलिंग जालें, ना जाल्यार जो स्लोपी ना जाल्यार हिली एरिया आसा थंय जर लँड फिलिंग जालें जाल्यार दोनायकय हे 17A एप्लिकेबल आसा. तशेंच ते हिल कटिंगीक एप्लिकेबल आसा. आतां हिल कटिंग हांगा जावंक ना बट लँड फिलिंग जाला आनी ऑन अ स्लोपी लँड जाल्यार 17A हांगा एप्लिकेबल जावपाक जाय. फर्स्ट हँड पयलेच पोवन ताका कळपाक जाय आसलें, पूण तेणी आतां तें नाटक केलां काय तिका खबर ना, आमकां खबर ना. आमी तांकां सांगलाय बीन जर तांकां खबर ना, जर तांकां ट्रेनिंग जाल्यार आमच्या ऑफिसान 2 दीस ती येवपाक शकता. आमी तांकां ट्रेनिंग दिता विथ सगळें जेवण खाणच्या सगळें जें कितें आहा पळय तें सगळें तेंची सुख सुविधा करता. कित्याक हे जे ऑफिसर जे ग्रावंडाचेर येतात, सर्वेक येतात, इन्स्पेक्शनाक येतात, तांकां नॉलेज आसपाक जाय. कित्याक तांकां जर सारकी नॉलेज ना ती सायटीर येवन हांगा पिकनिकेक येवन काय फायदो ना. हांगा पिकनीक कशी जातली, वनभजनांक कशें शाळेन व्हरताले तशें हाडटात हांगा येतली पयतली वयतली हें जावपाक जायना. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट जशें विरेशान सांगलें आमचो डिमांड आसा की हांगा जे व्हेहिकल्स आसा, जे ट्रक्स आसा हांगा जे भितर ऑलरेडी माती आहा, थोडे म्हाका दिसता एका हितून ना दिसता, बाकी दोन हितून आहा, परते हांगा मशीन आहा, हें सगळें एक्सकाव्हेशन मशीन ही सगळी सीज जावपाक जाय. जे कोण थंय ड्रायव्हर्स आसताले ना जाल्यार कोण लेबर आहा तांकां अरेस्ट जावपाक जाय. कित्याक हो क्रायम इतल्याक लागून आसा कित्याक हेच्या फाटल्यान सगळो गांव आहा. आतां ही तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 19 मिटराची हायट आसा, जेन्ना टेप घालून मेजल्यार 19 मिटराची हायट आहा सकयल्यान वयर मेरेन फिलिंग. आतां सपोज ही अशी दवरली सिंपल गजाल, आतां फाल्यां ही जर रिक्लेम करूंक ना जाल्यार हांगाल्यान जें कितें आहा पळय तें काडूंक ना माती, पावसान हे सगळे माती ही व्हांवून गांवांत वयतली, लोकांच्या घरांनी वयतली. फाल्यां झरे आसा, तळी आसा आनी कितें आहा सगळ्याक लोकांच्या देवळांनी सगळ्याक ही माती घुसपाची आहा. सो हेचेर कारवाई ऑन प्रायोरिटी म्हणटा ती जावपाक जाय. ऑन इमर्जन्सी लेवलाचेर, अर्जन्सीच्या लेवलाचेर हे जी कारवाई आहा ती जावपाक जाय, FIR लॉन्च जावपाक जाय आनी जें कितें आहा ही लँड आसा ती रिक्लेम जावपाक जाय. आतां जर कोण हें करिना, आतां जे ऑफिसर हांगा येयलात सगळ्यांचे आमच्या कडेन आमी हें घेतलेच, आमी रिपोर्ट घेतलेत, पूण जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा ते जर आपलो रिपोर्ट फेक दिता जाल्यार तांकां सांगपाक सोदता की फाल्यां तुमकां MLAन दुसऱ्या सायडींच्यान MLAन कोणें फोन केलो ना जाल्यार CMान फोन केलो ना जाल्यार आनी कोणें फोन केलो ना जाल्यार मिनिस्टरान फोन केलो, विश्वजीत राण्यान फोन केलो म्हणून ही जर केस दांपाचो प्रयत्न करशात जाल्यार फाल्यां तुमचेर विजिलन्स बसतले. तुमी आमकां मागीर ब्लेम करूं नाका की आमी गोंयकार आनी आमकां साल्वार करा म्हणून. आमी मात सुद्दां तुमकां साल्वार करपाचें ना. आमचो आमदार नॉन स्टॉप कंटिन्युअसली ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना लँड फिलिंग जाता, हिल कटिंग जाता तेन्ना फर्स्ट पर्सन आसता जो ह्या जाग्याचेर पावता, एक्शन घेता, तेजी टिमींग घेता, येता तेच्या फाटल्यान ते मागीर कितलेशे दीस, आतां ह्या केसी फाटल्यान कितलेशे दीस तेचो स्टाफ तेका लावचो पडटा.
आरजीच्या MLAचो स्टाफ ह्या कामाक लागून लावचो पडटा, ऑफिसान विजीट करचे पडटा, रिप्रेझेंटेशन्स करचे पडटा, कंप्लेंट करचे पडटा, फाल्यां मागीर तांकां वचून फॉलोअप करचे पडटा, ही सगळीं कामां आमकां करची पडटा. हें म्हाका दिसना आनी खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयचोच MLA गोंयभर हिल कटिंग जाता, मेगा कन्स्ट्रक्शन येता, लँड फिलिंग जाता जाल्यार खंयचोच MLA धांवन आपल्या टिमीक युटिलायज करिना आनी आपुणूय थंय दिसना. ही आमची ओपन चॅलेंज आसा. कोणी जर केला हें आनी जर सारकें डेड हेचेर कन्क्लुजनाचेर येयला तेन्ना दाखोवपाचें. आमी ऑलरेडी प्रोजेक्ट बंद उडयल्ले आसा. आतां होय प्रोजेक्ट आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सान अंद्रेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक दिवपाचें ना. आमी क्लियर कट एक वॉर्निंग दिवपाक सोदता. जर कोण हांगा कोण इन्वॉल्व आसा, ऑफिसर जर हांगा मस्तेपणां करता जाल्यार आमी वोगी रावपाचें ना. हे लायटली घेवं नाका की तुमी येतले सान अंद्रेन आनी जाय ते करतले. कोणाची प्रॉपर्टी आसूं ती, मागीर आमदाराची प्रॉपर्टी आसूं नाजाल्यार मिनिस्टराची प्रॉपर्टी आसूं नाजाल्यार मागीर CMची प्रॉपर्टी आसूं, खंयचीय प्रॉपर्टी आसूं, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर हें जालें जाल्यार आमचो आमदार आनी आमची टीम नाजाल्यार आमची जी पार्टी आसा आमी मात सुद्दां वोगी रावपाचें ना. ही वॉर्निंग म्हणून तुमी समजा. आनी हो जो मॅटर आसा हो कंटिन्युअस आमी फॉलोअप करतले. जशे जशे अपडेट आमच्या कडेन येतले, जशे जशे काम फुडें वयतले तशे अपडेट आमच्या MLA कडल्यान तुमकां मेळत रावतले. देव बरें करूं.